64 ग्रॅम्स लिक्विड LSD जप्त केल्या. ही लिक्विड LSD 1 ग्रामाची किंमत 1 लाख रुपया इंटरनॅशनल मार्केटात 64 lakhs रुपयांची LSD दोन्ही जर्मन नागरिकांकडे जप्त केलेली आसा आणि तांकां अरेस्ट केल्या. तांची नांवां हय तेंची एक नांव पयलो आसा तो सर्जिओ विक्टर मांका हो 31 वर्साचो आणि दुसरो स्टिमेलर सेबेस्टियन तो 25 वर्साचो. हे दोगूय जर्मन नागरीक 13 नोव्हेंबराक इंडियन येयले ते दिल्ली आणि 21 नोव्हेंबरांतल्यान ह्या गेस्ट हाऊसान रावताले. टीमीची मातशी नांवां कोण कोण केली टीमीन हांव आसलो PSI आमचो सागर आसलो घाटकर आणि तेजे नंतर कॉन्स्टेबल आसलेले केलू म्हणटा पळय कंपनी ताणेंच चड वर्कआउट केली तो आरंभ ऑलमोस्ट आसा. ह्यो इन्सिडेंट एक्झॅक्टली राती कितल्यांक सुमार आमी म्हणजे आमकां 11:15 सुमार पयलीं सारके इन्फॉर्मेशन फायनलायज जालें आणि त्यानंतर रेड आमी सकाळी फाटोडे डेट ते सारकी 3:30 पर्यंत रेड जाली. हांव येता पर्यंत 4 आनी 5 आमी दोन महिने अशी LSD ड्रग्स अशी तुम्ही रेट मारला. फाटल्या 2 म्हयने आमी चरसाची केल्या. LSDची पहिली केस मेजर गोंयांत पळय जाल्यार ही व्हडली केस सद्या आसा ह्या वर्साची 2017. मेळटाच बारीक प्रमाणात मेळटा मोठ्या प्रमाणात LSD 2-3 फॉर्मांनी आसता. लाल पेपराचेरूय आसता लाल स्टिकर अशें लाल तितूनय जाता. ते सांगल्या प्रमाणे शुगर क्लिप्सांनी घालतात एक ड्रॉप. ही लिक्वीड आसता पळय तेजे वयल्यान मागीर दुसरे फॉर्म म्हणजे ब्लडिंग पेपरा वयल्यान किंवा शुगर क्लिप्स घातलेलो किंवा डायरेक्ट इंटेक ड्रिंक्सान किंवा असो घातलेलो. ड्रग्स पार्ट टाइम करून यूज करता काय आणि किती यूज करता? तशें कांय ना कितेंय करून विकता न्हू. प्रत्येक ड्रग हो मेडिसिनल यूज आसता तेका कितें तरी पण जेन्ना इलिगल तरीकेन जेन्ना करता आनी मार्केट करता किंवा विकता तेन्ना तो प्रोहिबिटेड आसता.